सगळी उबी रावन आमी मिसाची सुरवातीची गायन गावुया. A18 पान 9 A18 पेज 9. मिसाची बेट पेटुग्यानी घेता गीत म्हणून ताका येवकार दिवया. Calvary बेट ओपून परबीस करता एक मनान मिसान वांटो घेवया. मिसाची बेट पेटुग्यानी घेता गीत म्हणून ताका येवकार दिवया. Calvary बेट ओपून परबीस करता एक मनान मिसान वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची आमी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमची सव्या आसूं. आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता रोसालिना आंद्रेजा दा कोस्ता आनी आंतोनियो मोंतेरो ह्या आमच्या भाव भयणीक सासणाचें सूख आमी मागता. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस संभ्रमता कॅनिसिया फेर्नांडीस आनी स्लेटन एंटनी आफोन्सो हांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालून तांकां बऱ्या देण्यांनी बोल्या पुरो म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. आनी भाव भयणीनो, आयची देव मंदिराच्या पवित्रपणा विशीं आमचें लक्ष ओडून हाडटा. जायते फावटी घडये ह्याच देव मंदिरांत येवन मागण्याच्या घरांत येवन पवित्रपणान वाडूंक आमी चड एकल्यान प्रयत्न केला. देवाक आमी दिनवासुया. पूण सोबार फावटी घडये ह्या देव मंदिराचें पवित्रपण सांबाळूंक आमी घडये चुकल्या. आमच्याच कुडीच्या देव मंदिराचें पवित्रपण फावो ते परी सांबाळूंक घडये आमी प्रयत्न करूंक ना. असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी सगळे आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या सारूंक सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाकीबून सदांच आंकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी मोगता आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो कासकी करच्यो आमची मागणी आमकां कितें गरजेचें तें देवाक आमी उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रुचनार आनी दोनी. तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भोक्तीन आमकां सदां संतोश मेळचो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्य आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन.
म्हाकाबे भावच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जुदासान आनी ताच्या भावांनी म्हटलें, आतां आमच्यान दुस्मानाचेर आनी आमी जैत वेलें म्हणटोच वयर वचून देव मंदीर नितोड करून आनी ताचें समर्पण करुया. अशें सगल्या लोकसराक एकठांय करून ते सियोन दोंगरार चडले. किल्लेस म्हणलेल्या नव्या मंदिराच्या 50व्या आनी 148 वर्सा ते फांट्या पारार उठले आनी आपणे बांदलेल्या होमाचेर नवे बेदीचेर सुमूर्ती प्रमाणे एक योद भेटयलो. अनभवार्थ्यांनी बेदीक बसटायली तेच वर्साच्या काळार आनी त्याच दिसा बेनूच्या किन्नोरेच्या आनी कांसाल्याच्या आवाजार बेदीची संस्कारणी केली. आपणाक इतलें इसवोन केलें म्हूण देवाक नमस्कार करूंक आनी आर्गां दिवंक सगलो लोक सोरपोट पडलो. कुशालकायेन ओम करून आनी बाकाणणेचें आनी दिनमासणेचें योद भेटून 8 दीस पर्यान तांणी बेदीची संस्कारणी संबोरली. मंदिराचो फुडलो भाग भांगाराच्या मुकुटांनी आनी सुपुल्ल्या दानांनी नेटयलो. दारवंटे आनी रावपाचीं कुडां दुरुश्ट केलीं आनी तांकां दारां लायलीं. लोकां मदें बोड खुशालकाय वसताली आनी अनभवार्थ्यांनी केल्ली निंदा तांणी काडून उडयली. जुदासान ताच्या भावांनी आनी इस्रायलाच्या आख्खे सभेन असो एक कायदो मानून घेतलो की 2 वर्सां नेमलोल्या काळार किल्लेस म्हणच्या 25व्या तावन सुरू करून 8 दीस पर्यंत कुशालकायेन आनी संतोशान बेदीची संस्कारणी पालची. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो हे परी. तुज्या व्हडत्या मानाक आनी आमी मान दितां देवा. सगलीं म्हणोया, तुज्या व्हडत्या मानाक आमी मान दितां देवा. सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजां इस्रायलाच्या देवा, तुज्या नांव व्हड जावं. सासणाच्या सासणा. जबाब, तुज्या व्हडत्या मानाक आमी मान दितां देवा. तूंच व्हडतो, तूंच पदवेदार, तूंच वैभवी, तूंच जैतिवंत, तूंच मोहिमेबंद. मोलबार आनी प्रितुमेचेर आसा तें सगलें तुजेंच. जबाब, तुज्या व्हडत्या नामांक आमी मान दितां देवा. राजवटकी तुजीच सर्वेस्परा. सगले वून तूं व्हडतो, व्हडल्यांतलो व्हडलो. गिरेस्काय आनी व्हडवीक तुज्या हातांतल्यो देंवतात. जबाब, तुज्या व्हडत्या नांवांक आमी मान दितां देवा. सोगता सर्वाचेर तूं राजवट चलयता. तुज्या हातान आसा पदवी आनी बोल. सगल्यांक बोड कोत्ता आनी बोल दिता तूं तोच. जबाब, तुज्या व्हडत्या नांवांक आमी मान दितां देवा. उद्गार. सर्वेस्वराचो, 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 सोय सोय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात म्हणटा सुमी. सर्वेस्वराचो, 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 सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
मोहिमा तुका सोम्या. जेजू देव मंदिरांत भितर सरून थंय विकतोल्यांक अशें म्हणून भायर घालूंक लागलो. म्हजें घर मागण्याचें घर अशें बरयलोलें आसा, पूण तुमी तें चोराची धोल केल्या. आनी दिसपट्टो देव मंदिरांत शिकयत आसलो. मुखेल यादनीक शास्त्री आनी पोरजेचे वडील तांचो नाश करूंक सोदताले, पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजनासलें, कित्याक लोक ताची उतरां आयकून भुल्लोलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकारणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, पवित्र पुस्तकांत मोइसेसाची खबर आमी आयकल्या. आनीक मोइसेसाक जेन्ना देव आपयता तेन्ना एक लासतल्या चिलकुटांतल्यान बर्निंग बुश हातूंतल्यान देव ताका दिसता. जेन्ना मोइसेस मेंढरांक चरयतालो तेन्ना हे लासता आगट्यान पेटलोले हें चिलकूट तो पळयता. आनी जेन्ना तो लागीं वेता आनी थंयसर पावता तेन्ना देव ताका म्हणटा, तूं रावलाय ती सुवात पवित्र, तुजो वाडो काड आनीक भितर सर. खुणायता पवित्रपण एका वस्तूचें, एका सुवातेचें, कित्याक देव थंय आसलो. बाबूनो, आज हेंच आमी शुभ वर्तमानांत पळयता. कालच्या दिसाक शुभ वर्तमानांत आमी पळयल्लो कोण भाशेन जेजू देव मंदिराक पळोवन रडलो. देव मंदिराचें निसंटन जातलें तें पळोवन जेजून आपली दुकां घडयली. आज जेजू पवित्र मंदिराच्या पवित्रपणा विशीं आमचें लक्ष ओडून हाडटा. आनी ह्या देव मंदिरांत कितें घडटालें काय, जेजू म्हणटा, तुमी ती चोराची धोल केल्या, थंय विकतोल्यांक अशें म्हणून जेजून भायर घातलें. म्हजें घर मागण्याचें घर. तर बाबून आमी मोतीन धरूंक गरज की आमचें हें देव मंदीर आसा ते भाशेन ह्या जुदेवाचें देव मंदीर आसलें. आनी थंय एक सुवात आसली, ताका म्हणटा आमी कोर्ट ऑफ द जेंटायल्स, ऑन बावार्थ्याचो जागो. म्हळ्यार थंय विकप आसलें, ऑक्शनींग जातालें. म्हणल्यार जे देवाक भेटूंक सोदताले, जे योद्न देवाक भेटूंक सोदताले, जावं ते मेंढऱ्याचे वो बोकड्याचे वो पिजन्स म्हणटा वो डाव्स, ते थंयसर विकताले. आनी थंय जायते घडये फोटींग पॉयंट चलताले. थंय इन्स्पेक्शन चलतालें. म्हणल्यार देवाक जे भेटूंक योद्न हाडटले, जे मोनजाती आसलेले, ते खोत नासलेले वो मोडलेले तुटलेले अशें जावंक जायनासलें. ते सारकें आसूंक जाय आसलें. थंय तर ताचें इन्स्पेक्शनूय जातालें. थंय लोक घेतालो, विकतालो, पयशे एक्सचेंज करतालो, कित्याक देव मंदिरांत दुसरे भाशेचे नाणें ते वापरताले. थंय हें सगलें घडटालें. आनी हें सगलें घडटा म्हणसर तो एक बाजार कसो जाल्लो. तें देवाचें मागण्याचें घर आनी घडयेक उरूंक नासलें. आनी ह्याच विशीं जेजू तांचें लक्ष घालता. तांकां हें मागण्याचें घर म्हूण जेजू उक्तेपणी तांकां सांगता. तर बाबूनो, आयच्या दिसाक ह्याच देव मंदिराच्या पवित्रपणा विशीं आमी नियाळ करता आसतना ह्याच आमच्या देव मंदिराचेर आमी नियाळ करूंक गरज. पयले सुवातेर बाबूनो, हे मुखेल यादनीक शास्त्री आनी पोरजेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले. हो बाजार न्हयच फकत देव मंदिराच्या एका सुवातेर आसलो, पूण ह्याच वडिलाच्या, शास्त्र्याच्या, मुखेल यादनिकाच्या वडिलाच्या मनांत हो बाजार चलतालो. नाका त्यो वस्तू तांच्या मनांत रिगलोल्यो, कित्याक ते जेजूचो नाश करूंक सोदताले. पवित्र मंदिरांत आसून जेजूचो, देवाच्या पुताचो नाश करूंक ते सोदताले. तर बाबूनो, आयच्या दिसाक ह्याच पवित्र तायेचेर आमी नियाळ करता आसतना पयले सुवातेर ह्या देव मंदिरांत हांव भितर सरता तेन्ना हेंच पवित्रपण पयले सुवातेर म्हज्या कुडीच्या देव मंदिरांत आसूंक गरज. जितले फावटी हांव ह्या पवित्र मंदिरांत भितर सरता तेन्ना म्हजें मन, म्हजें काळीज साफ आसून हांवें ह्या देव मंदिरांत म्हजें पावल मारूंक गरज. दुसरे सुवातेर भाव भयणो, हें देव मंदीर मागणें करपाची सुवात म्हणटूच ह्या देव मंदिरांत शिस्त, पवित्रपण आनीक नितळसाण दवरूंक गरज.
केन्नाय भाव भयणो हें जायते फावटी पवित्र मंदिरांत दिसून येना नाका त्यो वस्तू ह्या मंदिरांत घोडेक आसूंक शकतात वो घोडेक काजार जाले ते स्नॅक्स जे कितें बॉक्सां दितात ते जायते फावटी हांगातूय आसतात फ्रुटीच्यो पॅकेट्स जे आसतात टिश्यू पेपर आसतात लिफलेट्स आसतात गायनाचे जेले हे ते सुवातेर घोडेक आमी यूज करता ती कोदेलां हांगा थंय घोडेक पडोंक शकतात तर भाव भयणो जितले फावटी हांव ह्या देव मंदिरांत येता हे देव मंदिराचें पवित्रपण नितळसाण हांवें जोण एकल्यान राखूंक आनी सांबाळूंक गरज दुसरे सुवातेर भाव भयणो जेजू आयज म्हणटा म्हजें घर मागण्याचें घर आनीक जायते फावटी भाव भयणो हेच करूंक देव लोक ह्या देव मंदिरांत येता मागणें करून देवाक भेटूंक कित्याक जिवो जेजू ह्या देव मंदिरांत वस्ती करता भाव भयणो जायते फावटी दिसून येता की लोक देव मंदिरांत येता पूण घोडेक मागणें करून देव मंदिरांतलो भायर वचना जायतो लोक मागणें करूंक खरेपण येता मागण्या वरवीं आपलें पवित्रपण जोडटा जाल्यार थोडीं भाव भयणी आसात भाव भयणो जाय म्हूण घोडेक ह्या पवित्र देव मंदिरांत येतात मागणें करतात की ना हाची आमकां खबर ना आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणो एकलो बरोवपी म्हणटलो चर्च मेंबर्स आर आयदर पिलर्स or caterpillars. Pillars hold the church, but the caterpillars just crawl in and out. म्हळ्यार आमी पवित्र सभेचे वांगडी कशे आमी एक पिलर जावंक शकता वो कॅटरपिलर जावंक शकता पिलर म्हळ्यार हे देव मंदिर आमी सांबाळूंक शकता वो कॅटरपिलर्स आमी जाणाव किडी ज्यो आसात दे जस्ट मूव इन एंड अरावंड द चर्च तर भाव भयणो पवित्र सभेचे वांगडी कशे न्हयच फकत हें देव मंदिर आमी फिजिकली सांबाळूंक पूण आमी रावता ते सुवातेर आमी देव मंदिर जावंक गरज आनी हातूंतल्यान हे देव मंदिराचे आमी खोडेकान हे वांगडी म्हूण आमी दुसऱ्यांक दाखोवळ करतले नाजाल्यार भाव भयणो फकत आमी हे कॅटरपिलर्स किडी भाशेन मीस आसा तेन्ना येतले मीस सोंपल्या उपरांत आमी परतून वेतले पवित्र सभेचे कोरे आनी दिरादीक वांगडी म्हूण आमी लोकांक आमच्या कुरण्या वरवीं आमी उतरां वरवीं दाखोवंक आमी चुकतले तर भाव भयणो आयच्या दिसाक हे मिसाच्या बुलिदान वांटो घेता आसतना उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतल्या जेजूची आमी मागुया की खरेपणी जेजूचे हे पवित्र सभेचे दिरादीक वांगडी आनी गोवाय आमी संवसारांत जावं आनी हेच पवित्रपण आमच्या खासगी जिवितान आनी ह्या देव मंदिरांत आमी सांबाळूंक ताची कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां जोण एकल्याक मागून घेवया बागीतल्या फुलांमध्ये भेटवणे वेळार आमी हें गायन गावया सी सो 35 C6 पेज 30 बागीतल्या फुलांमध्ये रानांतल्या झाडांमध्ये कोरीतल्या नातूमध्ये ईश्वरार सोगले वेळे जेजूच्या काळजाचो वेळ भेटोयता काळीजोचे जेजूच्या काळजाचो
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बाबा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खोरी भोगती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हे आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं, तुमची सवय आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दोयेन ताका सोडली. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सुर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Tobarazo, Sorvespor tu, povit, 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 Tobarazo, Sorvespor tu, Sorganizo sarmolia, Tuja बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे बसत समोर पोंचे. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोर्राचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक कुरात. तिसरो उदका दिवन बावडताचो गूट परगोटया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोमया, संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवास जावं. आनी जेजूची कुडान रोगो शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बाबाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आमा सोमेस्ताची दोया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये संगती भाग्योन चुजे तिचो पुती भाग्योन धर्म दोता भाग्योन चुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आयज आमकां आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. आमच्या सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वांटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काठेली आमची कागूद कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काठेली आमची कागूद कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काठेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुकली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. राजाचें जेवण क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी हें गायन गावुया. D30 पान 60 आनी 7 D37 पेज 67. सोर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या बेसाचे राजकुराच्या लग्नाचे राजकुराच्या लग्नाचे सोर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या बेसाचे राजकुराच्या लग्नाचे राजकुराच्या लग्नाचे आंगोस्रा घालून गोबी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोस मोडी बसूया दादोस मोडी आंगोस्रा घालून गोबी
पावसाच्या जोरात सोगली बसूया दादोस मोडी बसूया दादोस मोडी भुरग्यां सयत बायलो दादले दोनी चाकोर ल्हान व्हडले बरें वायट आसा तितले बरें वायट आसा तितले भुरग्यां सयत बायलो दादले दोनी चाकोर ल्हान व्हडले बरें वायट आसा तितले बरें वायट आसा तितले आगोस्रा घालून दोनी पावसाच्या जोरात सोगली बसूया दादोस मोडी बसूया दादोस मोडी आगोस्रा घालून दोनी पावसाच्या जोरात सोगली बसूया दादोस मोडी बसूया दादोस मोडी प्रार्थूया. प्रितीच्या बाबा, ह्या संस्कारात आमी जेजूचें मांस रोगत घेतला. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाची गायन गावुया. झुजे वाजा आमच्या बाबा. यू 35 पान 249. यू 35 पेज 249. भागीभूत झाल्या आमच्या बाबा विनोदान तुझी मजत पावय साक्षी दिवन जेजू पार्थ पोसूत उर्बीन बोर आमकां जागोय पिडा बूक चुलून दुखोत कितली तुका पूज बोडाय पुजून चोडोय पिलोल्यांक पिलग्यांक इश्टांक वयऱ्यांक बाबोणांक शांती भोगूंक सोबोय तुजे वाजा आमच्या बाबा तुजे पासत आर्गा मोयमा बापा जेजू पवित्र आत्म्या आर्गा मोयमा सासना तुझे वाजा आमच्या बाबा तुझे पासो